कलांगूट वाठारात टॅक्सीकाराक मारपेट जाल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर तशेंच टॅक्सीकाराक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळावे लोक कलांगूट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले। कलांगूट पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंदयिल्ली खरी, पूण उपरांत ताका सोडून दिलो। ह्या घडणुकेचो थळाव्यांनी निशेध केलो। जोडपी कोण आसा, कोणी भायल्यान आयले, कोणी कितें केलें म्हणून जाता। आज तुमी तांकां एक्युजांक, ते डिफेन्साचे आसूं कोणूय आसूं, ते एक्युजांक आज तुमी हांगा हाडटा आनी तांकां सोडटा। बरोबर आसा, तुमी एनसी करता। फाल्यां हांवें हे साहेबाक विचारलें, जर एक सादो टॅक्सीकार जर उखलून कोणाचेर दोन मारली जाल्यार ती FIR रजिस्टर जातली काय एनसी जातली, ती कितें जातली ती सांग म्हणून। बट ते कितें आसा, खंय तरी पालोवन व्हरपाची गजाल। बट ओके, आमी पालयता, आमकां कांय इशू ना, आमकां FIR रजिस्टर करपाक जाय, तेका मेडिकलाकूय धाडपाक जाय, ते धाडटले आमी, इशू कांय ना। हे कोण आसा पळय, हे कोण आसा ते UPचे एअरफोर्स मिक्स आहा तितून, ओके। आनी त्या भायर तांकां फोन करून सांगता की हांगा सेटलमेंट करया, तुजें कितें तें सांग। गोंयकार बिकावू न्हू, त्या UP वाल्यांकूय सांगता गोंयकार बिकावू न्हू, जोडून पयशे काडटा, जोडून खाता। जर अशें बिकावू असलें न्हू, आयज अशी परिस्थिती ह्या टॅक्सीकारांचेर येवची नासली। हे मानता, आयज गोंय एक इल्लोशें गोंय, हे जर अशें तुमी बारीक इन्सिडंट घेया, जेन्ना मोपा त्या दीस एक इन्सिडंट जालो तो म्हाज्या वांगडा, जेन्ना हांवें टॅक्सी चलोवपाक स्टार्ट केल्ली तेन्ना हांव तेज्या बरोबर टॅक्सी चलयतालो कलांगूट। आज तो संवसारान ना, तेजी बायल भुरगी आसा, तेका कान कापून थंय मारून उडयलो। कोणी मारून उडयलो? हे मायग्रंटानूच मारून उडयलो। हे मायग्रंटान मारून उडयलो। आनी तांकां सोदून दिवपी कोण? हे टॅक्सीकारूच। पुलिसां कडेन जावं ना तांकां सोदपाक, हे टॅक्सीकारांनीच सोदलो ते कान दिला पुलिशे कडेन। आतां तेंच्यांनी कितले गॉलर वयर करून सांगू आमी धरलो म्हणून, ना, ह्या टॅक्सीकारांनी धरलो। पण हांव मॅडमी कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, हे कितें आसा पळय, तेजी इंजुरी आसा ना आसा ते मेडिकल डिसायड करतले, ते फाल्यां रिपोर्ट बाय 10 o'clock हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक उलो मारता। फाल्यां 10 सुमार सगळ्या टॅक्सीकारांक कलांगूट पुलीस स्टेशनार उलो मारता। आयज तुका जाल्यार फाल्यां म्हाका, हे खंय तरी चिंतपाक जाय। आनी फाल्यां सगळे भोव संख्येन हांगासर प्रेजेंट रावपाक जाय, ह्या भुरग्याक न्याय दिवपाक।